प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 60 आनी 7 ते 70 आनी 9 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 67 to 79. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो बापूय जकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें बाकीत करून उलयलो. वाखाणणी सर्वेस्पराक, इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपल्या पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडोवंक तो आयलो. आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोलवंत तारोकाक उपजयलो. आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेष दवरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी मागांत थावन ताणें बसयल्लें. आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलेलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. अशें आमी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुड्यान पवित्र आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण दिल्ली बासावणी ती ताणें आतां पाळली. आनी बाळका म्हज्या, भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक तुका पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. आपल्या पातकाचें बोगसणें उदेशी आपलें थारोण जाता ती ओडोक तूं ताचे पोरचेक दितलोय. आमचें दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्याचो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जुआन बातिस्ताचो बापूय जाकारिया पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्यान भरून आतां हें सगळीं उतरां उलयता. पूण भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करचे पयलीं आमी पळोवया काल कितें घडटा तें. कालच्या शिवर्तमानान जुआन बातिस्त मोनो जाल्लो, ताका उलोवंक जायनासलें, तो भेरो आसलो. कित्याक ताणें जें आंज गोडव्या गाब्रिएलान ताका सांगलें ताजेर ताणें भावार्थ धरूंक ना. आनी देवाक नाका आसलें की जाकारिया आपलें तोंड उक्तें करतलो आनी उलयतलो आनी कितें कसलेंच उलयतलो आनी देवाच्या उतरा पोरमें उलयचो ना म्हणून ताका ताणें मोनो केलो आनी ताका भेरो केलो. पूण कितें घडटा जेन्ना जुआन बातिस्ताचो जल्म जाता, जुआन बातिस्ता संवसारान येता, एलिझाबेथ ताका जल्म दिता, तेन्ना कितें घडटा. आतां 8व्या दिसान ताका तिचो ताका नांव दिवंक जाय आनी तो आतां एक ताका उलोवंक जायना म्हणून तो आतां एक आपल्या हातान बरयता आनी जुआन म्हणून ताचें नांव बरयता, जें नांव ताका आंज गोडव्या गाब्रिएलान दिल्लें आपल्या पुताक दिवपाक. आनी जेन्ना तो ताजें नांव जुआन म्हणून बरयता, ताजें तोंड उक्तें जाता, ताची जीब सुट्टा, ताका उलोवंक जाता, तो जो भेरो आसलो ताचे कान उक्ते जातात आनी तो आतां देवाची एक अशी भाकीत करता आनी कितें म्हणटा. तो म्हणटा जें आपलो पूत करचो आसा, आपलो पूत जुआन बातिस्त. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जुआन बातिस्ताचो जल्म 6 म्हयन्यां पयलीं जालो. जेजूचो जल्म जावचे पयलीं जुआन बातिस्ताचो जल्म 6 म्हयन्यां पयलीं जालो. आनी जुआन बातिस्तान वाट तयार केली जेजूक. जेन्ना जेजू व्हड जालो, जेजू आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, पूण ताची तयारी करपाक लोकांची काळजां तयार करपाक, तांकां देवाचें बोगसणें मागपाक आनी तांकां तयार करपाक जुआन बातिस्त आतां आख्ख्या जाग्यार बसून तो आतां लोकांक शिकोवन दितालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी तयारी करता नातालांची. आमी खूब तयारी केल्या. क्रिसमस ट्री लायलां, आमच्या घरान क्रीब घातलां आनी खूब खाण केलां. फाल्यां आयज रातीक आमी नातालांच्या मिसाक वेतले. हांव क्रिसमस कॅरल करता, हांव क्रिसमस ट्री घातल्या. खूब आमचो दबाजो आसतलो. पूण भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार नातालांची परब म्हणजे कितें.
नातालांची परब जावन आसा की जेजू सोर सोडटा आनी ह्या संवसारान येता आनी आमकां शिकोण दिता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आतां आमी जी जेजूचेर भांगर धरता, आयज जेजू जल्माचो दीस न्ही. आयज जेजूचो जल्म आयज राती जावचो ना. जेजू जल्मलो ह्या संवसारान, तो येयलो, तो व्हड जालो, तो मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां सगळीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी फकत आमी आयज आमच्या मनान ती आमी तें जें विसरल्या आमी, ताचेर आमी याद करता आनी म्हणटा, जेजू तूं ह्या संवसारान येयल्लो आमचें धारण करपाक, आमचें सारवसाण करपाक. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज हे नातालांची परब करता, आमी जेजूक आर्गां आनी वाखाण दिवया, कित्याक ताणें आमचें तारण केलां म्हणून ह्या संवसारान येवन. आनी आतां ह्या संवसारान कितलो लोक आसा जो जेजूक वळखना. आनी जे भाशेन जॉन बातिस्तान तयारी केली जेजूक देवाचें उदक परबोड करपाक, तेच भाशेन आमी भावार्थी म्हणटा, आमी दुसऱ्यांक तयार करुया, तांकां तांची काळजां तयार करुया, तांकां ही शिकोण दिवया, देवाच्या उतराची शिकोण दिवया. नातर आमी फकत आमचें खाण पिवण जातलें आनी आमची नातालांची परब काबार जातली. आनी थोडी जाण आमी वयतलीं हांगा येशेप्रेमा निकेतन, मागीर आमी हांगा गोरिबांक दितले कितें पयशे, आमी सगळें की आमी खूब बरें केलां म्हणून. पूण भाव भयणीनो, गरज आमकां ही बरी खबर दिवपाक, जेजूची खबर, की जेजू ह्या संवसारान येयल्लो सोर सोडून आमचें तारण करपाक. तेच भाशेन आमी ह्या संवसारान आसा, आमी आमचें घर, आमचें सासणाचें जिवीत आमी स्वर्गांत जिवंक जाय. देखून आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी देवाचें काम करुया. ही देवाची खबर जेजून घडल्या आमकां खुर्सार मरोन, ती खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावुरया. आनी जेन्ना ही नातालांची परब करता, जे भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयल्लो आपलो सोर सोडून आमी ह्या संवसारान आमी आतां स्वर्गाक वयच्या पयलीं देवाचें काम करुया, ही बरी खबर दिवया सगळ्यांक. आनी खरेंच ही नातालां जी आमी म्हणटा, नातालांची परब, एका धोबाजो एके खेरीत भाशेन दुसरे भाशेन करुया, ही बरी खबर दिवया सगळ्यांक. आनी खरेंच तांकांय तारण मेळचे खातीर आयज सावन आमी वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडारान जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव